रिवर सालाचे जे मेंटेनन्स प्री मॉन्सून मेंटेनन्स 3 इयर्सा कॉन्ट्रॅक्ट प्री मॉन्सून मेंटेनन्स हो मेंटेनन्स तुम्ही आज चोयला की हो मेंटेनन्स जाता हो जायना तो लास्ट इयर बिफोर मॉन्सून आय हॅड डन दीस एक्टिविटी बट आय वॉज न्यूली इलेक्टेड दॅट टाइम आणि बोर्ड मारूनय आणि करून हाती लागूनय ते गेले ते पाट ते मेंटेनन्स जावन नाव वी हॅव गॉट गुड 45 days प्लस रिमेनिंग फॉर मॉन्सून एंड ऑफ मे दोचपुल्या. So we have brought the WRD department and we have shown the entire stretch which the contractor claims that maintenance has been done. So that maintenance is not done. जे जितले आज इन हायसीन जालो हा जे जितले नल्ला आहे रिवर साला तेंकताय ते तोड्या बांधा पासून 2-3 नल्ला आहे मार्काडो को 2 स्ट्रेच आहे उदकाच्यो ज्यो वाट आहे त्यो वाट्यो दाखयल्याय ते सगल्यो आज बंद आहे बिकॉज ऑफ हेवी हायसीन ग्रोथ एज वेल एज ऑल अदर गार्बेज आहा इन सगळ्या. So as दाखयलो so that the contractor can be taken for a task. One part is तो कोण ना जाल्यार तेगे पयशे हारी करपा नाय पूण पयशे हारी करनाय ती दुसरी गजाल. सद्या काम जावपा जाय तो कोण ना जाल्यार आनी कोणा कडेन पूण आमकां कोण घेवपा जाय कित्याक जरी तर आज साफ कोन्ना जाल्यार पावसांत आमकां त्रास जातले आनी हे फाटी वेस्टर्न बायपास तेजें काम चलत तें चोयन देर इज अ हाय थ्रेट दॅट बुडपाची चान्स करिता नितीन गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल जो तेकडे ऑफिसांत हांव कंटिन्युअसली फॉलो अप करिता. वी आर ट्रायंग टू फॉलो अप विथ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अजून देखून लास्ट मोमेंट जात जाल्यार ऑल्दो कोर्टाक कोण गेलो नाय बट थ्रू दीस पर्सनल कनेक्शन्स दॅट वी हॅव नाव गॅदर्ड अँड वी हॅव टेकन अप वी आर ट्रायंग टू फॉलो अप दॅट इवन स्टील ताजी जर तर अजून पसून मेळटा चान्स आहा जाल्यार आय एम टॉकिंग टू एवरीबडी. येस्टरडे आय वॉज देर विथ श्री दिगंबर कामत. आय ऑल्सो वेंट टू हिम टू फायंड आउट कित कोरया कित कोण कोरया मागीर सीएमा कडेन उलयता टायम टू टायम थिंग सेंट्रलाकूय तेमकांय हुंचाण उडोवप जरा कोण कोता बट द होल आयडिया इज टू सी स्टील टार जाता जाल्यार एक चान्स घेवपाक आनी रिक्वेस्ट करून सगळ्यां कडेन आनी स्टील टार जायना जाल्यार ह्या ह्यो सगळ्यो वाट पूण सारक करपाक. सो WRD डिपार्टमेंट हॅज एन्श्योर्ड दॅट दे वील मेक शुअर दॅट द कॉन्ट्रॅक्टर डज दीस जॉब आनी वी हॅव टायम. सो एक नेक्स्ट 20-25 days बिफोर द फर्स्ट वीक ऑफ मे इफ वी आर एबल टू अचीव दीस आणि इव्हॅल्युएट करूं मेळटलें की हो कॉन्ट्रॅक्टर कोता हो कोना नाजाल्यार वी हॅव मोर टायम आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ मे एगे जर तो जायना जाल्यार देन वी हॅव टू टेक अनदर स्टेप टू एन्श्योर दॅट दीज ओपनिंग्स आर क्लियर बिकॉज माय ओनली फियर इज की जे भाशेन हांवें म्हणलो हांव इलेक्शना पयलेंय सांगलो इलेक्शन जिखोल म्हणटरी माय फर्स्ट प्रायोरिटी चालू मुगडे की वॉट वील बी युअर फर्स्ट प्रायोरिटी अँड सगळी प्रायोरिटी कामां हाय जाय ते हांवें कामां करपाची म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी बट फर्स्ट प्रायोरिटी मुगे आसली की हें स्टील टार जावचें म्हूण आनी स्टील टार जावपाक हांव जेन्ना जिखील तेन्ना आतां आय हॅव बीन डुईंग माय बेस्ट टू क्रिएट अँड फायंड ऑल डॉक्युमेंटेशन टू पूट फॅक्ट्स इन प्लेस की कोर्टाक गेले जाल्यार ते फायट जावपाक प्लस म्युच्युअली सगळ्यांक मेळून कोताय. नाव द थिंग इज दॅट वी हॅव टू एन्श्योर दॅट पेडार तोडेबांद ऑक्झिलियम स्कूल जे आहा ही आख्खी एरिया जरी तरी उदो हाल भोले आनी पावस चड येयलो हे फाटी आनी उदक उंच येयलें हाव वी आर गोइंग टू कीप आवर पीपल स्टेईंग इन दोज वॉर्ड्स सेफ. दिस इज माय होल एक्सरसाइज. उदक बोल म्हणटरी धांवन बोर्ड मान आनी थिंग कांयच फायदो ना. सो आय एम डुईंग माय बेस्ट की हे जात्यो वस्तू सगळ्यो स्टॉम जे नलाज आहाय ते सगळ्यो क्लियर करपाक. फ्रेश टेंडराचे जातले काय पयलींच्या टेंडराचे? दिस इज अ पयली टेंडराचेर पार्ट ऑफ द पयली टेंडर एक क्लॉज आहा दॅट क्लिनिंग हॅज टू बी डन द नेक्स्ट 3 years. गेल्या त्या वर्सा जालें ना तेजे कितें जालें तें खबर ना ताच्या पयलेंय जालें ना. दिस इज आय थिंक द सेकंड इयर नाव वॉट वी आर गोइंग टू एक्झिक्यूट अँड देर इज 1 more year. सो माय ओनली ड्युटी एज अ लेजिस्लेटर इज लोकांगे जो टॅक्स पेयरागे जो पैसा जो हे कॉन्ट्रॅक्टरांक थ्रू दीस मेकॅनिझम आमी दिताय तो पैसो सारको युटिलायज जावचो.